नमस्कार. स्पिरिच्युअल रेस फॉर द डे. आम्ही परशुराम क्षेत्राबद्दल उलयता आसतनाची परशुराम क्षेत्र परशुरामान तागेले परशु उड्डून समुद्रा मागशी केला जागो. आम्ही सांगतांची समुद्राचे तल पाताळ लोक म्हणताची, समुद्रातल नाग लोक म्हणता. म्हणजे नाग सकडे समुद्रात पाताळ लोकांतो आशे म्हणून आम्ही सांगतांची. ते देखून ते जाग मागशी गेले सकडे नाग लोक जाले देखून आमकां नागाक पूज करता म्हणून जाता. सारस्वत कम्युनिटी सगळे कुटुंबांतोय एक नाग असता. ते नागाक आमी पूज करताची. म्हळ्यार ते फूड दोन आयले आशिल्ले आमगेले रिवाज. गोमांतक सुकून आमी भायर सोन सदन सायडा येता आसतना आमी नागाक घेवन आयले म्हणून सांगताची. नाग आनीक मास्ती म्हणून सांग. मास्ती म्हळ्यार महासती. तेजे एक फातर घेवन आमी आयले म्हणून आमकां सांगता आसतनाची. आनी नागाक आनीक मास्तीच्या फातराक आमी आवीन तुज्यो न्हंयचे कडेन सगळे घालून थंड जावन आसतनाची. तांणी आमकां आमी सट जेवताय आमकां तोंदर दिवच्या ना म्हणून तांकां थंड जावता तशी तांकां उदकां घालता असं संभव सगळं आसा. तर कालांत सुमार जण जातक सगळे पडून ते नागा सोदून काडून आपास नागा प्रतिश्ठ करून पूज सगळे करताची. तशेंच नागाक आमी पूज करचे त्या म्हळ्यार आमकां ते जाग्यार राबतना कसले ते स्थळा दोश जो जागा दोश आमकां येवच्या ना म्हणून सांगता आमी नागा पूज करचे. ते नागा पूज करचे निमती आमकां आमगेले रगत सगळे शुद्ध जाता म्हणून एक आमकां विश्वास. तशीच नागर पंचमी म्हणल्यार आमी नागा पूज करता आसतनाची. आमी नागाले पुराण वाचला गेला म्हणून जाल्यार नागा विशीं आमकां कळचे खातीर आमी मागशी गेले म्हणून जाल्यार नाग सबसे म्हळ्यार प्रथम जावन आमकां नाग देखचे म्हळ्यार शेषनाग. सगळे पृथ्वी शेषनागाल मात्तार आसा म्हणून सांगताची. आनी ती ताका बॅलन्स करून दवरता असं म्हणून सांगचे. संकर्शनाय नमः म्हणटा. संकर्षण म्हळ्यार ते संकर्षण आयले कशें म्हळ्यार मॅग्नेटीक नॉर्थ आनी मॅग्नेटीक सावथ. ते मॅग्नेटीक नॉर्थ आनी मॅग्नेटीक सावथ आयले म्हणजे जाल्यार ते आकर्षण संकर्षण जावन ते अर्थाक एक रेवोल्युशन मेळटा तशें जाता. आनी तशीच अर्थ क्रमेण म्हळ्यार कालक्रमेण जावन एक 23 डिग्री टिल्ट आयला आसा. ते 23 डिग्री टिल्ट आयले देखून ते अर्थाक जो मुवमेंट 365 डेज जावन एक ओवल शेपार एक अर्थाचे मुवमेंट सन्नाळ जाता आसता. आमी सानस्तान दोन आयकला की पृथ्वी वयर चेड कुकर्म अधर्म सगळे जाताले म्हळ्यार शेषनागा ते पाप सगळे ते जनान केले पाप सगळे सैसुच्या जाणितले तिगेले हुड्ड म्हळ्यार हुत ती हालयता तेन्ना सगळे पृथ्वी वयर हाहाकार जाता आनीक अर्थक्वेक सुनामी तसले सगळे येता म्हणून सांगता. पण कसं जाता म्हणून आमकां बदल पडच्या गेल्यार भितर शायद आजकाल सायन्स आसा टेक्टोनीक प्लेट मुवमेंट या अर्थाल मॅग्नेटीक जशें आज सांगता जे सोलार विंडान आमकां मॅग्नेटीक नॉर्थ आनी मॅग्नेटीक सावथ आयले. त्या सोलार विंडान तूं चेंजीस आयले म्हणून जाल्यार अर्थाचे टिल्टान तुज्या अर्थाच्या मुवमेंटान तूं स्वल्पपणी शेकल म्हणून जाल्यार घंटापटी डिफरन्स अर्थावयले जावचे चान्सेस आसा. ते देखून आमी ते संकर्शनाक पूज करचे. ते देखून आमी ते शेषाक पूज करचे. बद्दल सांगूंक गेल्यार एक दिवस हांव आमगेले दोस्ता वांगडा बशीर आसतना आमी ते जाग्यार वचून आमकां ते स्वल्प मेडिटेशन करया म्हणून हांव म्हज्या फ्रेंडाला सांगून ताका सांगलें. ते पळय ते सँडवीच एरिया खंय आसतले ते नागा आदिशेशा माथ्या वयर ते पृथ्वीचो जाग खंय म्हणून पळय आनी ते जाग्यार वचून ते सँडवीच एरिया वचून आमकां प्रेयर करीत ह्या लागींची कंट्रीला वचून प्रेयर करीत पळय म्हणून ताणें ग्लोब काण पळोवचें सुरू केलें. ते 23 डिग्री म्हळ्यार सावथ पोला न्हय एक्चुअली हुड्डच्यो स्नेकाचे ते 23 डिग्री टिल्ट जावन आशिल्ले. ताणें ते ग्लोब काण हाता दोन पळयतना कसं सांगचें ते जाग्या नांव एटलासा वयर जो ग्लोबा वयर तुमी पळयलें म्हणून जाल्यार ताचें नांव सँडवीच आयलँड म्हणून आसा. ते वेस्टर्न जनान ते एरियाक सँडवीच आयलँड म्हणून नांव घालता जाल्यार कांय तांकां कांय गोत ना. कांय आमगेले आध्यात्मीक शक्तीची प्रेरणा निमती ताणें ते सँडवीच आयलँड म्हणून नांव घालगी म्हणून दिसता. सावथ सँडवीच आयलँड म्हणून सावथ पोला लागीं या अटलांटा लागीं आमी चुकून पळयच्या गेल्यार US चुकून दूर चमकून म्हणटा आमकां मेळटा ते सँडवीच आयलँड नांव कांय आदिशेशाले हुड्डा वयर अर्थाचे रिसम्बल्स जावन जाल्ले की आमकां निमगीत
तुम्ही आची एटलास कानो पळयाची या ग्लोब कान पळयाची तुमकां क्लियरली जी साऊथ सँडविच आयलँड्स म्हणून मेळटा अर्थ कंप्लीट आदिशेषार हुड्डावेर आसता आमी ते संकर्षण आदिशेषा पूज करता आदिशेष कोण शेष आनी अनंत म्हणलं एकच तागेले पुरा जनरेशन शेषाले एक्चुअल स्थान अनंत राग अनंतम वासुकिम शेषम म्हणून आम्ही नागा पूज करतना अनंत म्हणलं जागो म्हळ्यार कश्यप ऋषीले चेडूं जावन आयल तो ते अनंत आता आमगेले फॅमिली भितर आमगे सारस्वत ब्राह्मण भितर अनंत नाग म्हणलें एक कम्युनिटी आसा एक फिल्म स्टार जाल्ले आसा गोत्तसो तुमकां सगळे ते आनी दोग जण तांगे बाबा त्या निमते अनंत नाग म्हणलें कम्युनिटी आसा म्हणून आमकां कळटा आनी आमी काश्मीराचो गुंबार सावन आयिल्ले म्हूण कळटा आमगेले स्वल्प जन हांगा आमगेले काश्मीरांत गेल्ले यमुनानगर आशिल्ले सारस्वत न्हंयचे तिरारी आमी मायग्रेशन करता 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 आमी सावथाक पावले ते देखून आमी नागा इतले पूज करचे नागाल इम्पॉर्टन्स कितलो आमगेल्यान तूं नागा पूज केल्यार आमकां कसं जाता म्हणून सगळें आमकां कळख जाता आनी मुखार सर आमी नागा विशयी उलोवया हांव कदाला शिवकिनी सगळ्यांक नमस्कार तुमकां आमगेल चॅनल लायक जाल्यारी आनी सबस्क्रायब करका म्हूण जाल्यारी गुगलान तूं आमगेल चॅनल यूट्यूब म्हूण टायप करयात नातल्यार यूट्यूबान तूं आमगेल चॅनल म्हूण टायप केल्यार अशी स्क्रीन दिसता तातूंत सबस्क्रायब बटन प्रेस करका आनी बेल आयकन प्रेस केल्यार आमी कसले नवे व्हिडिओ अपलोड करतना आनी पब्लिश जातना तुमकां अलर्ट येता तुमगेल कला तुमी आमगेल चॅनलांत प्रस्तूत करका म्हूण जाल्यार तुमगेल व्हिडिओज कोंकणी videos@gmail.com पेटयाय धन्यवाद।